तेज आयज इन्स्पेक्शन आसलें कितें पॉयंट्स आसले ते इन्स्पेक्शन पळोवपाक आयज आमी मंडूर हेल्थ सेंटराचें इन्स्पेक्शन दवरलें आसा आनी थोडे दीस पयलू आमी हेल्थ मिनिस्टर विशयी आनी आमचे खुबशे पेंडींग वर्क्स कितें कामां उरलेलीं पळय डिस्कशन केलें तेन्ना रोखडेच जिल्ल्याचे बाकीचे हेल्थ ऑफिसर राज्य ऑफिसर मिटींग घेतली आनी तेणें डिसायड केलें की आयच्या दिसा आमचे रुरल हेल्थ सेंटर मंडूर हे सायट इन्स्पेक्शन करून एंटायर जी कितें फेसिलिटीज उरलेली आसा कितें तेजे बाबतीत पळोवपाचें आनी तशेंच बाकीचे आमचे सब हेल्थ सेंटर्स आसा तेजे बाबतीत आमी उलयल्ले आमच्या मतदारसंघात खुबशी सब हेल्थ सेंटर्स आसात तेजी समज कंडिशन बी सारकी ना तेंय आमी डिस्कशनार येयल्ले जीएमसीच्या बाबतींत थोडे आमी डिस्कशन केल्लें पण मेजर जो आमी लोकल म्हणजे आमचे आमी हेजी फेसिलिटी म्हणल्यार पळयता आसतले वन ऑफ द बेस्ट रुरल हेल्थ सेंटर आसा तेंची फेसिलिटी आनी बरी जावपाक जाय कारण हे नवीनूच बांदलेले आनी खुबश्यो थोड्यो फेसिलिटीज सच एज लेबर रूम ही फेसिलिटी डिले जाल्ली आसा आनी तीच आमी रिक्वेस्ट केली की एक लेबर फेसिलिटी इतल्याच कारणाक डिले जाला की एक टॉयलेट जे आसा टॉयलेट ब्लॉक आसा तो भितूर येवपाक जाय तो भायर आसता त्या कारणान आमचे डिले जाला सो ते आमी रिक्वेस्ट केलें की तें बेगांच्या बेगान जावचें म्हणून तशेंच एक एम्बुलन्स आमी मागयली की एडवान्स लायफ सपोर्टाची एम्बुलन्स दिवची म्हणून आनी ती मिनिस्टरान रिक्वेस्ट केल्या नंतर रोखडीच एक 2 दिसां भितर ती आमकां एम्बुलन्स हांगा प्रोवायड केल्ली आसा आनी ताका लागून खरेंच देव बरें करून सोदता मिनिस्टराक तुरंत खूब डिले जालो तरी पूण तेणेन रिक्वेस्टाचेर रोखडीच ती एम्बुलन्स हांगा हाडली आनी ती एम्बुलन्स खूब गरजेची आसली कारण खूब जाणांक हार्ट अटॅक्स बीन येता तेन्ना तसली एम्बुलन्स आमचे कडेन आसली आमचे कडेन बेजीक एम्बुलन्स आसली ती एम्बुलन्सीन पेशंटांक आमी जीएमसीन व्हरताले सो ती आमकां बेगांच्या बेगान मेळ्ळी तशेंच बाकीचे म्हटल्यार आमी थोडे डिमांड केल्ले आसा ते म्हणजे ब्लड टेस्टींग फेसिलिटी जे बेजीक ब्लड टेस्टींग जी आसता ती हांगाच करची म्हणून तो जिना कडेन आमी उलयल्या तशें आमी एक्सरे मशीन जे एक्सरे बेजीक युनीट जे आसा तेय हांगा करचे जे करून आमच्या लोकलांक हांगा बरी फेसिलिटी मेळटली तशेंच मेडिसीन जे आसा ते स्ट्रीमलायन जावचे हांगा केन्ना अशें गॅप पडपाक जायना मदीं गॅप पडले जाल्यार ते प्रॉब्लेम जावपाक जायना लोकांक आतां रिक्वेस्ट येताले आमच्या सरपंचानूय रिक्वेस्ट येताली की गॅप मदीं पडटा पण ते आतां स्ट्रीमलायन जालां कित्याक आमी आतां चॅक केलें की टोटल स्ट्रीमलायन जालां पण हें कंटिन्युअसली स्ट्रीमलायन उरपाक जाय हीच आमचो जो रिक्वेस्ट आसा केल्लो आसा आनी जो मेजर हें आसा म्हणटा तो हांगा एक क्वॉटर्स आसली जी पयलींची स्टाफ क्वॉटर्स आसा तेजी बिल्डिंगेची कंडिशन मातशी विकट जाल्ली आसा आनी ती तेजेर कशें आमी डेमोलिशन करून कशी दुरुस्ती करची हेज्या बाबतींतूय आमी ऑलरेडी उलयल्ले आसा मिनिस्टराकूय सांगलेलें आसा आनी ताकाच लागून आयज हें सायट इन्स्पेक्शन अलॉंग विथ ऑल हेल्थ ऑफिसर्स जे आसा तेंच्या वांगडा हांगा आपयल्लें आनी एक सक्सेसफूल रित्यान म्हणल्यार टोटल स्टाफांक घेवन आनी सक्सेसफूल रित्यान हें इन्स्पेक्शन केल्लें आसा आनी बाकीचे कितें फेसिलिटीज जाय ते डॉक्टर बांदेकर यांच्यांनी सांगल्या की खुबश्यो फेसिलिटीज हांगा इन्क्लूड करपाक शकता आनी त्यो बेगांच्या बेगान लायक ज्युनियर ओटी आसा मायनर ओटी आसा ती इम्प्लिमेंट करपाक शकता सो अशी खुबश्यो फेसिलिटीज आसा त्यो इम्प्लिमेंट करपाक शकता कित्याक तेंच्यांनी आयज येवन सारकें पळयलें की कितें कितें जावंक ना आनी कितें फेसिलिटी आमी करूं शकता सो ते फुडें फॉर्वर्ड करतले आनी मिनिस्ट्रीच्या थ्रू आमी बेगांच्या बेगान म्हटल्यार मिनिस्टरान आमकां एश्युरन्स दिल्ले आसा की हो जो सेंटर आसा हो हेल्थ सेंटर आसा तो एक वन ऑफ द बेस्ट करपाक आपणाचो हातभार लायतलो आनी बेगांच्या बेगान हे हेल्थ सेंटराची कितें फेसिलिटी आसा ती करून घेतलो टायम फ्रेम कितें आमी टायम फ्रेम सांगला तांकां बेगान अजून पर्यंत आमकां टायम फ्रेम एक्झॅक्ट मेळूना पण एम्बुलन्साची जी रिक्वेस्ट जाल्ली ती आतां आमची फुलफील जाल्ली आसा पण बाकीचे जे आसा ते आमी ऑलरेडी सांगलेलें आसा की एक विथीन एक फिक्स टायम फ्रेम म्हटल्यार खंयचे आतां ते येयल्या तेंच्यांनी पळयला खंय मशिनरी खंयची मशिनरी लागतली दे वील कम आउट विथ द प्लॅन कितलो टायम लागतलो पण त्या भशेन आमकां टायम फ्रेम दिता तर हांगा आतां टोटल एम्बुलन्स किल्ले आहा हांगा टोटल एम्बुलन्स जी आतां बेजीक लायफ सपोर्टाची एक एम्बुलन्स आसा ती पयलींच्यान आसली आनी आतां आमी 108 जी आमी रिक्वेस्ट केल्या नंतर 108 जी एएलएस एम्बुलन्स आसा ती प्रोवायड केल्ली आसा आनी एक आमची पंचायतीची स्कूल एक एम्बुलन्स आसा तीय केन्ना केन्ना यूज जाता सो आतां सद्याक टोटल 3 एम्बुलन्सी आसा आनी एडवान्स लायफ सपोर्टाची खूब गरजेची आसली ती एम्बुलन्स आयज मेळल्या कारणान खूब बरें जातलें लोकांकूय फेसिलिटी बरी जातली कित्याक ट्रॅव्हलिंगा टायमार खूब जाण अशें जाता तो पीक आवर्स त्या टायमार अटॅक बीन येवन कोणाकूय कितें जावपाक शकता तर ती आसल्या कारणान आमकां ती फेसिलिटी दिवपाक जाय सो टोटल 108 हिंगा कितले आहा 108 एकूच आतां रिसंटली आतां न्यू प्रोवायड केल्या पळय ती एकूच 108 आसा पयलींची जी एम्बुलन्स आसा ती एक आमच्या हेल्थ सेंटराची एक पंचायतीची जी केन्नाय गरज पडली जाल्यार आमी ती यूज करता सो तुमकां दिसना 108 इन्क्लुडींग सात आंध्र हागाच कांय ना इन केस ऑफ एमर्जन्सी
108 एक आनीक इन्क्रीज कशें करपाक जाय कशें पळय दिसता 108 आमी तेय रिक्वेस्ट मिनिस्टराक सांगलेले आसा की आमकां आनी दिवचे म्हणून आनी तेंच्यानी ड्यू कोर्स ऑफ टायम म्हणटा की जशें आमकां न्यू एम्बुलन्स येतल्यो तेन्ना आमी इन्क्लूड करता आमी रिक्वेस्ट घालता बट दॅट डिसिजन इज अप टू द मिनिस्ट्री एंड अप टू द डिपार्टमेंट आमचो गव्हर्मेंटाचेर पण आतां ही सद्याक आसा आनी बाकी कडेन म्हटल्यार थोडे एरियान समज आमकां एम्बुलन्स जाय त्यो आमी कश्यो इम्प्लिमेंट करपाक शकता CSR एक्टिविटीज आनी एक्टिविटीज ते आमकां घडोवन हाडपाक जाय हेजेरूय आमचें काम चालू आसा आनी बेग्यानच्या बेगीन आमी खंय ना खंय बाकी कडेन आमकां एम्बुलन्सी प्रोवायड करपाक जाय आनी जावपाक शकता जाल्यार ते आमी करूं जसं तुम्ही हे काही म्हणला एक वन ऑफ द बेस्ट इन द कंट्री म्हणून पण किती कमी कितें पडला आता सध्या किंवा कमी अशें कांय करूं ना आमी आतां इन्स्पेक्शन केलें आमची वॉर्ड्स बी तुमी पळयल्या क्लिनलीनेस वायज फॅसिलिटी वायज हांगा कितें आसा लोकांक अवेरनेस ना आनी गोवा मेडिकल कॉलेज इतले जवळच आसा न्ही लागींच आसा चडशे लोक हांगा सगळे गोवा मेडिकलान येतात आमी आतां लोकांक एनकरेज करतले की ही फॅसिलिटी तुमी वापरा आनी बाब विरेशान सांगलें आमचे आमदारान सांगलें खुबशे गोश्टी घडल्या आनी थोडेच उरल्या तुम्ही टायमलायन विचारतले आमी जाता तितले बेगीन आमी ताजे जे डिमांड आसा ते फुलफील करतले म्हाका आमचे ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टरान ह्याच खातीर आज वीथ द टीम धाडला वीथ द टीम सगळे लोक आसात गव्हर्मेंटाचे लोक आसात अंडर सेक्रेटरी आसात आनी हेल्थ डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विस आमी सगळ्यांनी कंबायंड डिसिजन घेतला जाता तितले बेगीन ताजे जे डिमांड्स आसा लायक एक्सरे मशीन ऑटो एनालायझर फॉर दी ब्लड टेस्टिंग हे सगळे मिनिमम जे टेस्टिंग लागता डे टू डे ते सुद्दां आमी जाता तितले बेगीन हांगा हाडून दितले फक्त कशें आसता गव्हर्मेंट परचेस करतना तो एक प्रोसिजर फॉलो करचो पडटा मिनिमम प्रोसिजर एक 2-3 म्हयने वतले पण एट द एंड ऑफ 3 months आय प्रॉमिस दॅट वी वील गेट ऑल दोज फॅसिलिटीज इन दीस सेंटर 108 खूब ALS एम्ब्युलन्सीस आसता पळय ते स्ट्रॅटेजीक पोजिशनान आसता कित्याक ते एडवान्स लायफ सपोर्ट आनी तातूंत बी आमी एक तांकां आतां दिला हांगा स्ट्रॅटेजीक पॉयंट ओल्ड गोवा आसली पयलीं सो आमी थंयची थंय दवरल्या तुमकां एडिशनल दिल्या हाज्या फुडें आमकां अंडर CSR आनीक मेळपाचें आसा मागीर आमी हांगा वाडयतले लोकां खातीर कळ्ळें ना तुमकां आनी जर आमी हांगाच ट्रीट केले जाल्यार एम्ब्युलन्स सर्वीस चड लागचे ओके दोतोर आनी ही हे हॉस्पिटल पयलींच्या पळय हें आहलें तेन्ना लेबराक सारकें हें आहलें इम्पोर्टंट आहलें पूण आतां तें कितें जालां तुमचें लेबर घेवन आतां आसा आमचे MPS आसा न्ही आमचो जगदीश काकोडकर बी सांगतो हांगा लेबर डिलिव्हरी लेबर रूम तेच ताणें मारला न्ही टॉयलेट जाय लेबर रुमात तो आमी आतां बांदून दितले रोखडेच कळ्ळें न्ही टॉयलेट आसा तें पूण मातसो भायर आसा आनी तांचें म्हणणें कितें बायलांक इन लेबर आसल्यार एटॅच टॉयलेट जाय सो ताका लागून तें म्हाका दिसता तितलें कन्विन्सींग नासलें आतां जातलें लेबर रूम आमचो बरो आसा एंड वी कॅन सो मेनी डेलिव्हरीज आर हॅपनिंग न्हू हियर हाव मेनी डेलिव्हरी दोतोर हे आणि GMCचो जेन्ना लोड येता पळय डिसेंबर ह्या टायमार हांगा शिफ्ट करूं शकता त्या टायमार तेच आमी आतां उलयले की जे वॉर्ड्स हांगा आसा हांगा बेड्स आसा हांगा शिफ्ट करूं येता कित्याक आमचे खुबशे डॉक्टर हांगा जे आसा दे आर ट्रेन्ड इन मेडिसीन जनरल मेडिसीन सो दे कॅन टेक केअर आमचे डॉक्टर जगदीश काकोडकर जे इंचार्ज आसा ते म्हाका म्हणपाक लागले तांचे मेडिकल ऑफिसर्स आर ट्रेन्ड इन ट्रिटींग कॉमन डिजीजीस ऑफ मेडिसीन आमी ते आतां आमी वील ट्राय हाव बेस्ट एमर्जन्सी सुद्दां मातशें शिफ्ट करूं मायनर एमर्जन्सी आसता आनी वन्स पेशंट इज स्टेबलायज आनी तो हांगासरलो आसलो ताका घरा कडेच एडमिशन मेळटलें ना हॉस्पिटलाक ओके आणि ते अर्ली डिटेक्शन कॅन्सर डिटेक्शनाचें कितें तुमचें डिस्कस केलां आमी आतां एक नवीन व्हॅन घेतल्या मोबायल व्हॅन हो. फॉर अर्ली डिटेक्शन ऑफ कॅन्सर आनी आमी आतां ठरयला तुजी फर्स्ट कॅम्प हांगा करपाची रुरल हेल्थ सेंटर वी वॉन्ट टू गिव दीस बेनिफीट टू दी सांतान कॉन्स्टिट्युएन्सी बाय स्टार्टींग दॅट बस तितून आमी कितें करतले वी वील बी टेकिंग पीपल फॉर दॅट स्टेप्स नियर वील बी डुईंग मॅमोग्राफी फॉर अर्ली ब्रेस्ट कॅन्सर डिटेक्शन आनी अदर कॅन्सर वीच आर डिटेक्टेबल त्यातून सगळी फॅसिलिटी आसा आनी ती व्हॅन आमी हांगा हाडून आमी कांय ना म्हटल्यार एक वीक भर तरी हांगा कॅम्पेन करता केन्ना स्टार्ट ती रोखडीच म्हणजे मे बी हां आतां सध्या ते ट्रेनिंग चल्ला ते व्हॅन इट इज अ हायफाय व्हॅन तांचे ओरिजिनल टॅक्निशियन आमचो आसा तांकां केरला ट्रेनिंग चलता तांकां ते आयले की रोखडीच एप्रॉक्सिमेटली कितलो टायम लागता एक 15 दीस तरी लागता ओके थँक्यू